आमी आतां सद्या हांगा कुचेलेची परिस्थिती पळयल्या कितें ती। हांगा हो जो खड्डो पडला हांगा जो वणुको आसा तो अख्ख्या रोड भर आसा आनी जवळ जवळ म्हाका दिसता तो अर्दो फूट भितर आसा। आनी हांगा अक्षरशः पळय गाडयेंची कशी हालत जाता आनी गाडयेंची तर वाट लागताच, हांगा लोकांची सुद्दां हाडां मोडकळीक पावल्या अशी परिस्थिती फक्त हांगा ना तर म्हापशा भर ही परिस्थिती आहा की रस्त्यार खड्डे उरूंक नाता। आतां म्हापसाच खड्ड्यान गेला अशें म्हणपाची पाळी आयल्या। हो आतां जर पळयत एअरपोर्ट जाल्ल्याक हो मेजर रोड जाला आनी हांगच्यान जे लोक आसा ते शिवोलच्यान हो रस्तो यूज करता एअरपोर्टार वचपाक, मागीर पेडण्या मांद्र्या सायडीन हे सगळे जे लोक आसा शिवोलेच्या पोतान, मांद्रेच्या पोतान, हरमलच्या पोतान, केरीच्या पोतान ते सगळे जाण एअरपोर्टार किंवा हायवेर वचपा खातीर ह्या रोडा वयल्यान वता। सो हो रोड हो मेजर रोड जाल्लो आसा, आज तो इंटरनल रोड उरूंक ना। पूण हांगा फाटीं जर पावसान पळयत जाल्यार जवळ जवळ 2 फूट 1 फूट 2 फूट हांगा उदक भरता आनी त्या काळार खंयची गाडी बायक जर येत जाल्यार हांगा कितलेशेच जाण पडिल्ले आसा। आतां सुद्दां आमी थोडो वेळ पयलीं पळयलां की लोकांक हांगा बायक अक्षरशः हातान धरून व्हरची पडटा अशी परिस्थिती आसा। आनी हे पळय आतां तात्पुरते ते काम करता, हे माती आनी ते फातर घालता आनी जसो पावस पडलो ती माती वता व्हांवून ते फातरूय सायडीक सरता आनी मागीर परत आशिल्लो जसो वणुको उगडो जाता अशी परिस्थिती म्हापशान आसा। हांवें कालूच स्टेटमेंट जो म्हापशेचो माननीय आमदार आसा आनी डेप्युटी स्पीकर जोशुआ डिसोजा ताजो हांवें स्टेटमेंट पळयला की आतां खंय म्हापशा पावस वतकच तो म्हणटा खड्डे मुक्त जातली अशें ताणें स्टेटमेंट दिला। आतां हाका केन्ना ही जाग आयली जेन्ना एका खड्ड्यान पडून मनीस मेलो, म्हणजे लोकांचें मरण जायसर हांकां जाग येना। हे आतां होणके पडूंक ना, हे आतां खड्डे ना। हो जोशुआ ल्हान आशिल्लो आनी हाजो बापूय जेन्ना एमएलए आशिल्लो तेन्नाच्यान खड्डे म्हापशान हे पळोवंक मेळटा आमकां। अरे तुमकां रस्ते बरे करूंक जायना, तो हें म्हणिना की आपूण बाबा रस्तो बरो करतलो आनी फुडल्या 2 वर्सां तुमकां खड्डे दिसचे ना हें म्हणपाची हिम्मत ह्या जोशुआक ना। तुमी प्रत्येक फावट पावसा पयलीं रस्ते डांबर घालता आनी पावस पडटकच डांबर व्हांवून वता मरे तुमचे, असलीं कामां तुमी करता। आनी तो म्हणटा खंय पावस चड पडलो म्हणून खंय रस्ते व्हांवून वता आनी होणके पडटा। अरे पावस सौभाग्या गोंयान पावस हो असोच पडटा, 120 130 हो गोंयान पावस आसता, तो ह्याच वर्सा पडूंक ना। पूण तुमचें कितें जालां हें लोकांक सगळ्यांक खबर आसा, दीस इज अ ओपन सिक्रेट की करप्शना खातीर रस्त्यांची पाड पडटा। पावसा खातीर पावसार धुकलू नाका, पावस हे पयलीं पासून आसा आनी जो पावस हांगा पडटा तोच पावस नॅशनल हायवेर पडटा। पूण नॅशनल हायवे तुमी वचून पळया थंयचे अशे खड्डे पडना मरे, अशे हाल नॅशनल हायवेर जाल्ले दिसना। हांव पयरूच हो बेंगलोर पुना हायवेर गेला, थंय अशे खड्डे म्हाका दिसूंक ना। थंय कितें पावस पडूंक ना, थंय कोल्हापूर पूर सुद्दां येता मरे पूण रस्ते वचना। हेच जोशुआ जर म्हणटा की पावसा खातीर वता, तूं म्हजे बरोबर हांव तुका सकयल व्हरता कित्याक ताका तो म्हापशान फिरना म्हणून सांगचें पडटा तुमच्या माध्यमांतल्यान। तूं म्हजे बरोबर यो, हांव इन्विटेशन दिता, आमी चर्ची कडेन या। आनी चर्ची कडेच पळय पोर्तुगीज टायमा वयलो रस्तो मरे तो, थंय होणके पडल्या। पावस फक्त इतल्याच कुडक्याक पडलो, चर्ची कडेन पावस पडूंक ना। पूण उलोवंक जाय म्हणून कितेंय वक्तव्य करता। आनी हांवें फाटीं सुद्दां म्हणलां की चवथीच्या पयलीं तर तुमी रस्ते रिपेर करूंक पावना, दिवाळेच्या पयलीं तरी करा। आनी अशें न्ही माती घालून सारके रस्ते करा थंय। तो एकल्याचो बावड्याचो कोणाचो जीव गेला थंय, पूण तुमकां कोणाच्या जिवाचे पडिल्ले ना अशी परिस्थिती म्हापशान हांणी तयार केल्ली आसा। आनी हांव मागता जोशुआ कडेच मागता की मातसो तरी पुढाकार घे आनी हे जे आसा ते बेगींतल्या बेगीन क्लियर कर, कित्याक म्हाका ताका सांगचें दिसता ताका हाजी कल्पना आसतली पूण तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकांकूय कळूंक जाय की गोंयान कितें घडटा स्पेशली म्हापशान। ह्या रस्त्याचो एस्टिमेट जो आसा तो विथ गटर्स केल्लो, पूण त्या कॉन्ट्रॅक्टरान कित्या तरी ताजें कितें आसतलें, कोणाक कमिशन दिवपाचें आसतलें म्हणून ताका तें परवडनाशिल्लें म्हणून तो त्या इंजिनियराची ट्रान्सफर जायसर रावलो। आनी ज्या दिसा ट्रान्सफर जाली ताच्या 2 दिसां उपरांत ताणें रस्तो घालून तो मेकळो जालो। गटारां बिटारां कांयच करूंक ना। हांव ते अंडर आरटी आतां मागपाचो, म्हाका चॅक करूंक जाय की बिलां न्ही ताणें गटारां घेतल्या काय ना। आनी हे म्हापशेन एकाच रस्त्यार ना, म्हाका कळून आयलां की 2-3 रस्त्यांचेर ही परिस्थिती जाल्ली आसा की एक एस्टिमेट केल्लो, बरो एस्टिमेट एका मनशान केल्लो आनी ताणें गटारां बिटारां सगळें घेवन केल्लो जेणे करून उदक साचचें ना। पुणून त्या कॉन्ट्रॅक्टरान तेन्ना काम करूंक ना आनी कॉन्ट्रॅक्टराची हँड इन ग्लोव्ज आसता ते एमएलए आनी हांचे बरोबर। सो म्हाका दिसता कित्याक तरी लागून ताणें तें करूंक ना आनी जशें ताजी ट्रान्सफर जाली रोखडे 2 दिसांनी काम करून मोकळें केलां।
आतां बिलान कितें घाला तें म्हाका मुद्दम पळोवंक जाय, कारण हांगा तशें फुडें ते पेवर्स गेल्या फुडें थंय सुद्दां उदक इतलें साचता, म्हणजे 1.5 फूट तरी उदक आसता आनी सगळ्या रस्त्याची म्हणटा ती अक्षरशः वाट लागिल्ली आसा, अख्ख्या म्हापशा खड्ड्यान गेल्लें आसा.